हांव मिडिएटर स्वाती कामत वाघ गोवा हायकोर्ट आनी सकयल्या कोर्टान प्रॅक्टीस करता. आजचो स्मॉल गेट टुगेदर जाला कॉन्फरन्स म्हणून 2 days कॉन्फरन्स ऑल इंडिया लेवलाचेर सगळे जजीस लॉयर्स हायकोर्ट जजीस मिळून आमी हो कॉन्फरन्स केला विथ स्टुडंट. आनी मेन उद्देश आसा की एक मिडिएशनाची अवेरनस गोंय राज्या भितर प्लस ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड जावची. आतां मिडिएशन म्हणजे कितें म्हणत जाल्यार एक असो प्रोसेस आसा जे लिटिगंट्स जे केसी पेंडींग आसा किंवा कोर्टान वचच्या पयलीं आनी कोर्टान मॅटर्स जातकूच तांचे एक कॉम्प्रोमायज कशें जावन म्हणजे खूब वर्सां केसीस चलता. गोवा राज्यान खुबश्यो पेंडन्सी केसीस इतल्यो आसा की तो कंप्लीटूच जायना. त्या मेरेन खुबश्यो गजाली सबसिक्वेंट इव्हेंट्स आसता, थोडे लिटिगंट्सूय हयात उरना. म्हणून हे सगळे हे करपाक एक आमचो जॉयंट एफर्ट्स आसा विथ जजीस. आणि आमचे चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हांच्यांनी हो प्रोमोट केला. ते पॅट्रॉन आसा ह्या कॅम्पेनाचे. आनी हांव अशें गोंय राज्याचे लोकांक तशेंच एडवोकेट्स आनी जजीसाक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी पयलो एक एफर्ट करपाचो की मिडिएशनान मॅटरी बेगीन सोंपून लोकांक बेगिनान बेगीन न्याय मिळू शकता अशें. मी डॉक्टर उदय प्रकाश वारुंजीकर मुंबईमध्ये वकिली करतो आणि मिडिएशनची देखील कामं बघत असतो. मिडिएशन म्हणजे मध्यस्थ. त्यामुळे गोव्यातल्या सगळ्या आमच्या प्रेक्षकांना मला सांगावंसं वाटतं की न्यायालयामधलं जे भविष्य आहे ते हे मिडिएशनचं आहे. तुमचे जे वाद जे न्यायालयाच्या चौकटीमध्ये वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहू शकतात त्या वादांना लवकर जर सोडवायचं असेल तर हा मध्यस्थाचा मार्ग आपल्याला बघितला पाहिजे. तो कसा करणं शक्य आहे तर आता विशेष विषयांमधले तज्ज्ञ अशा प्रकारचे मिडिएटर आपल्याकडे आहेत. आणि नुकत्याच या झालेल्या कॉन्फरन्समध्ये आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनी सांगितलं की अख्ख्या देशभरामध्ये 2.5 लाख मिडिएटरची गरज आहे आणि आपल्याकडे अवघे 39,000 मिडिएटर आहेत. म्हणजे मग आपल्या लक्षात येईल की मिडिएटर साहेबांना सुद्धा उद्याच्याला भरभरून किंमत येणार आहे आणि त्याच्याबरोबरीनं आपलं प्रकरण देखील लवकर संपणार आहे. चला या मध्यस्थाचा विचार करूया. हांव ॲडवोकेट संतोष भरणे, प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ॲडवोकेट्स असोसिएशनाचो. आमी ऑक्टोबर म्हयन्यान मिडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट केल्लो. थंय 25 मिडिएटर्स ट्रेन जाल्ले गोंया खातीर. आतां हातूंत कितें जालां की सिवील प्रोसिजर कोडान प्रोविजन केल्लें आसा की ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्युशन करपा खातीर आनी तातूंत एक म्हणजे मिडिएशन. आनी हें मिडिएशन देशभरान मोठ्या प्रमाणान ताका प्रोत्साहन दिल्लें वता. सो आमी त्या प्रोत्साहनाचो भाग म्हणून त्या ट्रेनिंग प्रोग्रामान आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आनी आमी आतां ट्रेन मिडिएटर्स जे आमकां रिफर करता कोर्ट ते आमी त्यो केसी आमी डिसायड करता मिडिएटर्स म्हणून. आज आमी नॅशनल कॉन्फरन्स आनी सिम्पोजियमाक इम्पॉर्टन्स ऑफ मिडिएशन इन प्रेझेंट डे कॉन्टेक्स्ट हे अटेंड करपा खातीर आयिल्ले आसा आनी आमी सगळे मिडिएटर्स हांगा आयिल्ले आसा. आनी त्या प्रोग्रामाक सूर्यकांत चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया आनी मागीर प्रेसिडेंट बार कावन्सील ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा आनी तशेंच बरेचशे सुप्रीम कोर्ट जजीस मागीर चीफ जस्टीस वेगळे वेगळे हायकोर्टाचे हायकोर्ट जजीस सगळ्या जाणी आनी बाकीचे ॲडवोकेट्स स्टुडंट्स अशे मेळून खूब जाणांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. हो 2 दिसाचो प्रोग्राम 26 आनी 27 फाल्यां चलतलो. आनी हातून बऱ्याच प्रमाणान वेगळे वेगळे विशय आसा आनी ते मिडिएटराक कशा प्रमाणे आनी चड बरे भशेन मिडिएशन करचें ते हातून शिकयल्लेच वतलें. हॅलो, हांव ॲडवोकेट सोनाली नागवेकर. आज आमी हांगा जमिल्लीं आसा एक मिडिएशन अवेरनेस प्रोग्रामा खातीर जो PCI बार कावन्सील ऑफ इंडियन ऑर्गनायज केला. आनी हे जे आसा पळय मिडिएशन
It is very important because of the increasing pendency of cases in all the courts in Goa. So हांव मागता तुमचे लागीं तुमी जाता तितले मिडिएशनाचो लाभ घेयात आनी तुमचे डिस्प्यूट सेटल करात आमचे कडेन. हांव एडवोकेट पूनम आजगांवकर फ्रॉम म्हापसा. सो आज आमी इल्यूर इंटरनॅशनल कॉलेज जी आसा सांकवाले थंय आयिल्ली जमिल्ली आसा सगळी. कन्सेप्ट इज विथ रिगार्ड्स टू मिडिएशन. मिडिएशन म्हटल्यार कितें तर दोन गटान जेन्ना डिस्प्यूट जाता तेन्ना ताका खूब टायम लागता, पयसोय खूब लागता ते केसी लडोवपाक कोर्टांनी आनी लोकांचो टायम जो आसा तो वेस्ट जाता आनी वर्साच्या वर्सा अशेंच केसी चालू उरता कोर्टान. तर ह्यो केसी बेगीन सोंपोवपा खातीर ऑल ओवर इंडिया आमी पळयलें जाल्यार खुबशे केसी पेंडींग आसा, लाखांनी कोट्यांनी केसी पेंडींग आसा सगळ्या कोर्टांनी. तर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी आनी आमचे आज CM प्रमोद सावंत हांगा हजर आशिल्ले ह्या प्रोग्रामाक. हे सिम्पोजियम आनी कॉन्फरन्स ऑल इंडिया लेवलचेर हांगासर जाल्लो आसा आनी तेंच्यांनी बरे प्रमाणान आमकां हांगासर इम्पॉर्टंट गोश्टी सांगलेल्यो आसा कशें आनी कितें करप ते. आनी हे वॉर फुटिंगाचेर तेंच्यांनी ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड केल्ले आसा रिगार्डींग मिडिएशन. हे एक अवेरनेस कॅम्पेन जो हांगाच्यान गोंयाच्यान सुरू केला तेंच्यांनी आनी लोकांनी हेचो फायदो घेवपाक जाय. जर तुमकां दिसता की ह्यो मॅटरी तुमचे ज्यो कोर्टान आसा त्यो सेटल जातल्यो जाल्यार बेगीन तुमी जर जजान रिफर केले जाल्यार ते मिडिएशन प्रोसेस फॉलो करून तुमी ह्यो मॅटरी तुमच्यो तुमकां जशो जाय त्या परीन तुमी सेटल करून घेवंक शकता.